चांदरच्यान SH8 स्टेट हायवे नाका कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफासियो डायस आनी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान चांद्रा आनी गिरदोळकारांची बसक घेतली। थोड्यांक चांद्रा रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन फ्लायओव्हर जाय जाल्यार कांय जाणांक सबवे। आतां दोगांनी लोकांक म्हयन्याचो प्रास दिला। नवो प्लान दियात ना जाल्यार सरकार कितें करता तें करपाक दियात। लास्ट टाइम 2011 पर्रीकर पर्रीकरान सांगलें विदिन 6 मंथ्स आपण प्रत्येक गोष्टी नाका तू पर्रीकराचे स्टेटमेंट करनाका तू कोणाचे स्टेटमेंट करनाका पयलीं लोकांक करपाक जाय। तू पत्रकार हांव आमदार म्हणून करूं शकना। लास्टाक गव्हर्नमेंट डिसिजन घेतलें ते लास्ट इट इज द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी इंडिविज्युअल इंटरेस्ट ना। पर्रीकराचे स्टेटमेंट हांव उलयना हांव म्हाका कॅपॅसिटी आहा क्लेफाचा कॅपॅसिटी आहा हे करून दाखोवपाची आनी पर्रीकराचो हेल्प जाय पडटलो पर्रीकराक हांव हेल्प करून घेतलो। तशें न्ही काब्राल लोकांनी कितें सांगलां आतां तुमकां कितें सांगलां लोकांनी सांगलां पळय की आपणा ती 10 घरां रावतात तांकां ब्रीज नाका 10 घरां लागून ब्रीज ना। म्हाका दिसता चडशे तेणी सायडीन घेतले ऑलमोस्ट 300 लोक आसले गांवचे तितले 10 जाण उलयताले 10 जाणांचे कितें तरी पर्सनल कितें आसतलें हांव तेजे उलोवपाक सोदना पूण हांवें तांकां सांगलां की हांव पयशे दिता डिजायन दिया थिंग जर बांदपाक मेळटा जाल्यार थिंगा बांदया हांवें सांगलां पूण तांकां हो म्हयनो लास्ट दिला बेस्ट डिजायन प्रॅक्टिकल डिजायन मागीर आमी करूया पूण प्रॅक्टिकल इंजिनियर सर्टिफायड ए शाडीन जाता आमी करूया तेजे सोडलेले आहा 30 तारखे पासून आमी रावतले तेजे फाटल्यान येना जाल्यार मागीर कितें आहा ते गांवचे इंट्रस्ट आमचे इंट्रस्ट सगळ्याचे इंट्रस्ट जे बरें डेव्हलपमेंट जावपा ते आमी फुडें व्हरतले अशें म्हाका क्लॅरिफाय करतलो। सो लोकांक नाका जाल्यार म्हाकाय नाका कित्याक हांव लोकां वदन कित्याक आय एम द MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युन्सी सो लोकां फाटल्यान हांव आसा लोकां जाय तशें पूण तें सारकें फिजिबल पडपा जाय। आतां ते म्हणटा वत म्हणटा तिने ब्रीज नाका व तेशें म्हणटाय सो हाल्या तिनूय तो ब्रीज बंद आमी हाल काम स्टार्ट केलें 6 मंथ वयता म्हणटा तो 6 मंथ गिरदोळे लोक वयतलो हांवें चांदोरचें चिंतिल्लें सो गिरदोळे लोक म्हाका अटॅक करतलो हाल्या सो हांवें आतां जॉयंटली मिटींग हांव घेतलो। लोकांक कितें जाय आतां लोकां प्रॉब्लेम वता कितू वर्सांचो तो हो ब्रिजींग जाय आसलेलो सो हो ब्रीज सुटेबल ना फिजिबल ना कित्याक हांवें CMाक मिटींग घेवन सगळे CMाक रोखडें थिंगा वचून इंजिनियरान जाण हांवें मिटींग म्हाका डिटेल एक्सप्लेन कर म्हणून तेणें म्हाका सगळें एक्सप्लेन केलें सो मुखार आसपाचो फ्लायओव्हर बनलो जाल्यार मिनिमम 300 मिटर लेंथ आसपा जाय म्हणटा फ्रॉम द ब्रीज द गेट पॉट सो गेटिकल लेवल LC18 so it is only 100 meter is not getting afterwards कित्याक ती 100 meter आमचे रेल्वे स्टेशन आसा सो ती फिजिबल जायना फ्लायओव्हर एक टेक्निशियन जे आसा आय एम नॉट ए टेक्निशियन टू नो सो तेणें म्हणटा सो अंडरपास दे आर रेडी टू बिल्ड टू स्टेट ओनली 2.2 मीटर इज फिजिबल सो ते आपूण रिस्क घेताय म्हळ्यार 2.2 मीटर म्हणल्यार उदक येवपाना म्हूण तेज्या वयर तो जायो जाल्यार ते म्हळ्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल तुमी। सरपंच म्हणटा चांद्रा SH8 हायवे नाका। There were many grievances put forward and finally of course my request to the MLAs is whatever demands are put forward by the villagers and as such of course as a sarpanch I personally feel that if SH8 if proposed in our village should be cancelled just to preserve and conserve the heritage. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। दाबोळेच्या मिडल स्कुलाची दशा जाल्या बिल्डिंग गलगलाक आयल्या टॉयलेट नळे फुटल्यात बंद कंप्युटर धापून दवरल्यात फाटली कितलींशींच वर्सां जाली शाळेची ही अवस्था। भुरगीं म्हणटा बऱ्यो सुविधा जाय हेडमास्तर म्हणटा थंयच्या लोकांनी स्कुलाचे बिल्डिंगेची दशा केल्या। स्पेशल रिपोर्ट। ही दाबोळेची मिडल स्कुलाची बिल्डिंग टॉयलेट फुटल्या कांय कडेन शाळेचे नळेच नात हे मोडिल्ले कंप्युटर धापून दवरल्यात बिल्डिंगेची दशा शाळेचीच भुरगीं उलोवन दाखयतात। सर यहाँ पे हमारा टॉयलेट फूटता है ऊपर मतलब ऊपर टांकी है वो फूटा है और फिल्टर खराब हो गया है जेरॉक्स मशीन खराब हुआ है कंप्यूटर भी खराब हो गया है और यहाँ का स्कूल का नल्ला वो भी फूट गया है सब पानी अंदर आता है। हाँ टॉयलेट भी बरोबर नहीं है टॉयलेट में पानी नहीं आता ठीक से फुटबॉल भी फूट गया ना बैट मिलता है बैट भी नहीं मिलता हम लोग घर से लाना पड़ता है सांप भी है कमला के पास जाके आया कमला भी कुछ किया नहीं। भुरग्यांचे आवय बापूय शाळेच्या कारभाराचेर बेजार। मेन म्हणल्यार कंप्युटराचे आनी एश कोन तांकां शिकपा म्हणल्यार प्रॉब्लम जाता कित्याक ते बरे आसल्यार तांकां शिकोवक मागीर फुडें वचूंक मेळटा न्ही नाजाल्यार आतां तांकां हें कांय मेळपा ना। गव्हर्मेंट स्कूल म्हणल्यार पावरफूल आसूं जाय सगळे हितून हे फॅसिलिटी आसूं जाय तांकां भुरग्यांक ते बरें आहा जाल्यार तांकां ओके आहा शिकपाक आनी ते मातशें ते हें टॉयलेट बिलेटाचें कितें आहा ते प्रॉब्लम आहा ते मातशें बेगीन सॉल्व केल्यार बरें आहा तांकां चेड्यांक बी हें प्रॉब्लम चेडूं जाल्यार भायर बसपा पडटा। भुरग्यांक दिता ते मिड डे मील सुद्दां खंय तोंडात घालपाचें ना।
भाजी बराबर से आता नहीं, कुछ नहीं बोलता है बच्चे लोग को। और पाव भी एक ही बार अंदर जो ये रहता है आटा रहता है बोलते हैं अच्छा आता है नहीं ऐसा बोल के। पानी भी अच्छा नहीं मिलता ऐसा करके बोलते हैं। फिर क्या ये करके बोल के आओ कि बोलते हैं बच्चे लोग सब घर से लाते हैं, ला के ये करते हैं। जब स्कूल में अच्छा रहेगा तो अच्छा है सबके लिए, सब भी बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल में नाम अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। टीचर सारखे येनात म्हूण भुरगीं वचून घरा सांगतात। स्कूल के बारे में हमारा बच्चा लोग बोलता है कभी टीचर आता नहीं है मम्मी, 2-2 दिन टीचर लोग नहीं आता है और बच्चों लोग को और तकलीफ भी होता है। इधर वो लोग लिख के देता है नहीं पढ़ना, पढ़ाई में बच्चों लोग को ध्यान नहीं देता है थोड़ा। हेडमास्तर म्हणटा थंयच्या लोकांनी शाळेची दशा केल्या, पुलीस कंप्लेन केल्या, बिल्डिंगेचे रिपेअर्स खंय सुटयेत करपाचें थारलां। The locality is such that they don't keep anything. You repair it and within few days they break it again. The locals are coming here, they break the locks, toilet locks. On top even they are the ones who go on top. They climb on top, go on the terrace. That is how this is done. There is no security watchman and all. Watchman is not there now. Have you complained this to education director or we have ADAI? Yeah. Even police we have complained, but they said they don't know which time to patrol around. And it was complained. Long back we had meeting with the police. And regarding this, the director have visited. They are going to repair it in this vacation. शाळेची रिपेअर हातात घेवंक म्हूण खंय सरकाराक बरयला। गव्हर्मेंटाक 2-3दा सांगलें आमी, मीन्स लेटर बरयला कितें हेल्प करा, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड बिकॉज गव्हर्मेंट इटसेल्फ इज निग्लेक्टिंग द गव्हर्मेंट स्कूल्स। खबर ना कित्याक दे शूड एक्चुअली आमचे फूल भविष्य ते गव्हर्मेंट स्कूलाचेर टिकलेले आहा बिकॉज जे गरीब लोक आहा पळय ते कांट अफोर्ड टू गो टू प्रायवेट स्कूल्स। गोंयभर कितल्योश्योच शाळा अजून अश्योच चलतात। दाबोळेचे मिडल स्कूल तातलेंच एक। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। घेऊ एक ब्रेक।